ते हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम फॉर डुईंग व्हेरी गुड वर्क. बरें काम केल्लें आसा आनी इवन MD म्हणटा भुरग्यांक लागून ते वेरियस प्रॉडक्ट्स ते पळय केला आनी ब्रँडींग करून ही एक नवी वस्त जावन आसा. आय विश देम ऑल द बेस्ट. इफ द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट एमंग महिलास पिक्स अप इन दीस मॅनर इट इज अ गुड सायन. म्हणजे खेड्यांनी पंचायतींनी असले काम जावप म्हणल्यार महिला शक्ती एक तरेन बरो वापर जावन समाजा खातीर तेंच्या स्वता खातीर घरा बसून कितें तरी अनावड जावपाचें काम व्यवस्थीतपणे जातलें आनी जावपा जाय म्हणून म्हाका दिसता फुडार हे भाशेन सगल्यो बायलांनी फुडार घेयल्यार बरें जातलें. दोन वस्तू आहा तेणी लक्षांत दवरपा जाय. एक म्हणल्यार मेन पॅकेजींग सारकें जावपा जाय. पॅकेजींग हॅज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टू अट्रॅक्ट द पर्सन टू अ प्रॉडक्ट. They have to maintain the quality, excellent quality. Along with that, they have to go on some digital platform. Digital platformar गेल बगर मार्केटिंग जावपाना. हिंगा शॉप गायले थिंगा शॉप कितले लोक येतले. आज सगळे लोक टेक्नॉलॉजी यूज करता. घरा बसून तांकां तो प्रॉडक्ट मेळपा जाय. घरा बसून तांकां पळोवपा मेळपा जाय. उमके मनीस हो प्रॉडक्ट करता. हो उमको प्रॉडक्ट तेजो स्वाद बरो आसा. वस्ता ते बरें ते आमकां जाय अशें घरा पावतले. तशें जावपा जाय मार्केटिंग. फाटली 5 वर्सांची आसा ती हांगा मोरमुगांव ब्लॉकान हांव इंटरनल इव्हेंटर म्हणून काम करता आनी खूब एफर्ट्स घेवन हांवें हांगासर सेल्फ हेल्प ग्रुप तशेंच VO फॉर्म केल्लेले आसा आनी त्या VO एकठांय येवन आमी CLF फॉर्म केल्लो आसा जो आमचो सारकी CLF आहा. तितूनसून आज एका वर्स पुराय जाता म्हणसर आमी हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट हाडिल्लो आसा आनी तो आसा मायेचा धागा प्रोजेक्ट हाडूनय ताका आमी पॅकेजींग आनी ब्रँडींग करून एका व्हडल्या लेवलीचेर पावोवपाक सोदता आनी जे हे पॅकेजींग आनी ब्रँडींग केला ते आमच्या गोंयानूच न्हू तर फूल आमच्या ऑल ओव्हर इंडियन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून आमी हांगासर एज अ मेंटर म्हणून हांव प्रयत्नशील आसतलें. म्हाजी टीम आसा म्हाजे कॅडर्स जे आसात ऑल वर्टिकलाचे CRPs आनी आमची जी CLFची EC मेंबर्स ऑफिस बॅरर आहात तेंचो आमकां सपोर्ट आसता तेंच्या सपोर्टानसून आनी हांगासर जे आसात ते आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात आनी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मिनिस्टर MLAs आहात त्यांच्या सपोर्टान आमी फुडें वतली आनी इतलें सांगून हांव म्हाजें आयज आमचो सारथी MCLF कोऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटीचो फावंडेशन डे. सो लास्ट इयर 24 जुनाक आमचो फॉर्म जाल्लो. सो ह्या एक वर्सान आमी जे केले आमी खूब कितें प्रोजेक्ट्स करपाचे चिंतले पूण आमचो एकूय असो जावंक नासलो. पूण मागीर आमकां एक दिसलें की आमी मायेचो धागा म्हणून हे टेलरींग प्रोजेक्ट करपाचो आनी तो प्रोजेक्ट आमी सुरू केलो आनी तो खूब बरे भशेन चल्लो आनी आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स येयल्ल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक आनी एक उठाव दिवपा खातीर आमी चिंतलें की आमचें ब्रँडींग आनी पॅकेजींग खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या प्रोजेक्टार फुडें व्हरपा खातीर. सो आमी चिंतलें की आमचे फावंडेशन डे दिसा आमी आमचें ब्रँडींग इनॉग्रेशन करतलीं. सो हो आमचो मेन मुद्दो आसलो फावंडेशन डेचो आनी ह्या हेच्या खातीर आमकां पॅरादीप फॉस्फेट यांच्यांनी खूब आदार केल्लो आसा. सो हांव फकत इतलें म्हणूंक सोदता हांव सगळ्या आमच्या मेंबर्सांक प्लस SAG मेंबर्सांक म्हाजे टिमींग थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जे बी येयल्या पळय तांकां हांव खूब मना पासून थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी आमचो मोलादीक वेळ दिवन आमच्या प्रोग्रामाची शोभा वाडयली. आयज सारथी CLF यांच्यांनी जे एक ऑर्गनायझेशनांनी आयज एक प्रॉडक्टाचे एक ब्रँडिंग केलेले आसा तांकां परबी दिता त्यांचे अभिनंदन करता आणि एक एक्झाम्पल सेट केलेले आसा त्यांच्यानी अख्ख्या गोंयांत की फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप केले म्हणून जायना, फक्त तुम्ही कोर्स घेतले म्हणून जायना, फक्त तुम्ही प्रॉडक्ट केले म्हणून जायना, तर तो प्रॉडक्ट सेल करपाक लागून जे ब्रँडिंग असता तेही कितले इम्पॉर्टंट असता आणि बिकॉज ब्रँडिंग केल्यार त्याची व्हॅल्यूय वाडटा. सो आयज हांव त्यांचे अभिनंदन करता आणि जसे आयज आमचे मुखेल सोयरे जे मॉविन गुदिनो पंचायत मंत्री जे आशिल्ले त्यांच्यानी त्यांचे पूर्ण सहकार्य बायलां खातीर दिलेले आसा आणि जायते आमी प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केलेले आसा. आता दीपाली मॅडमीन सांगला तशें DRDA थ्रू आमी मल्टीपर्पज एक सुपर मार्केट हाडपाक सोदता जेणे करून एक एक्झाम्पल सेट करपाक सोदता आणि एक सांकवाळ्या भितर सुद्धा एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर हांवें मॅडमीकडे रिक्वेस्ट केलेली आसा आणि सांकवाळ्या भितरले सगळे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक मल्टीपर्पज एक सुपर मार्केट हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तो लवकरच येणाऱ्या काळात कंप्लीट जातलो अशी हांव आशा बाळगता आणि परत एकदा सारथीच्या सगळ्या लोकांक सगळे ऑफिस बेरर्स आसात भायर रचिता आसा चेअरपर्सन सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि फुडले त्यांच्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा दिता. आमी कित्याक म्हणलें तर आमी मडगांव एक सुपर स्टोर फॉर्म केला
जातून सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे एकत्र दवरिल्ले आसा, सुपर मार्केट केल्ले आसा, एकत्र दवरिल्ले आसा, जेणे करून तांकां घराघरांनी न भोंवता की सेलानूच तितलो सेल न करता एका जाग्यार बसून थंय सेल करून येवं. सरान सांगलें तशें आमी डिजिटल मार्केटींग करता, आमकां प्लॅटफॉर्मूय आसा, आमी ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा बायलांक डिजिटली कसो अपलोड करपाचे ते प्रोडक्ट्स ते. पूण ताजे बरोबर आमी असो खास आमकां प्लेस पळोवपाक येता, कित्याक प्रत्येक कडेन आमकां एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट प्रमाणे प्रायम मिनिस्टराचो जो प्रोजेक्ट आसा तशा प्रमाणे मी रेल्वे स्टेशनाचेर आमची क्लस्टर लेवलाची आणि व्हीओची सगळ्यांची शॉप घातिल्ली आसा. तशेंच प्रत्येक ब्लॉक कॉर्डिनेटरान एक कॉर्डिनेट करून आणि आमची जी अनिता थोरात मॅडम आसा तिची आयडिया तांणी दिल्ली आसा की थंय वास्कोनूय एक घालपाक जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले सरान आनी सर आमकां फूल सपोर्ट दितलो हें हांव आशा बाळगतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.